मिडिया मणका मोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो, आयच्या मणका मोत्या कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माई मोगाचो येवकार दिता आसतनाच आयच्या ह्या कार्यावळींत तुमच्या मुखार एक कुटुंब हाडटा. आयज हे कार्यावळींत कुटुंबाचो एक वांगडी आमच्या बरोबर ना, पूण तुमी ताका जरूर वळखतात. तो म्हटल्यार सिल्वेस्टर वास. पालकाचेर ताणें वेगळी नामना मेळयल्या आनीक आपलें जायतें योगदान दिलां. तरी आसतना ताची घरकान्न आयरीन कार्दोज इवास आयच्या कार्यावळींत येवकार. जेरोमेया वास ताचो पूत. तर तांच्या लागीं थोडी भासाभास करूया, कारण हांवें कुटुंब म्हटला तर ह्या कुटुंबाचे वांगडी सगळे बरोबर आसल्यार बरें जाता, पूण कांय अडचणीक लागून हें घडोवंक पावोंक ना. तरी आसतना आयरीन बाय, तुमचो कुटुंब तुमी सांगाता एका तियात्रान न्हेसता आसतना तुमची खुशालकाय तुमकां कशें भोगतालें, कशें दिसतालें? आमी एका बरें नाचता तेन्ना एकदम बरें दिसता, कित्याक एकामेकाक सपोर्ट करतात. आनी म्हजो घरकार आमच्या बरोबर आसा म्हणटरी आमच्या सांगाताक आमचो एक खांबो असो आसा, सो आमकां कसलीच भिरांत दिसना. तो आमचो बॅकबोन कसो. बाबा, तुझे अनुभव म्हणजे तुज्या आवय बापाय सांगाताक तियात्र तुका न्हेसोंक मेळलो, तातूंतल्यान तूं फुडें गेलो. तुजे थोडे अनुभव, तुजी खुशालकाय. इट इज अ ड्रीम कम ट्रू. कित्याक जेन्ना हांव धाकटो आसलो, ल्हान आसलो, तेन्ना वेन दे यूज टू एक्ट फॉर प्रोफेशनल ड्रामाज ती एक्ट करताली, तेन्ना हांव येदो असो आहलो आनी हांव भितरल्यानसून पळयतालो आनी हांव चिंतालो, अरे केन्ना म्हजे दीस येतले लोकांक इन फ्रंट ऑफ पीपल. आनी म्हाका आज ते चान्स येयलो एन्ड दॅट्स इट. इट इज अ व्हेरी हॅप्पी. सारको हांव हॅप्पी, चड हॅप्पी. खरेंच हांव जाणा, कारण हांवेंय तुका पळयलां ल्हान आसतना. ही खुशालकाय, ही उमेद जायते फावटी कितें जाता की घरकान्नीक तियात्र आवडनात जावं घरकाराक तियात्र आवडनात, आनीक भुरग्यांकूय तियात्र आवडनात. थोडे फावटी भुरग्यांक तियात्र आवडटात पूण घरच्यांक, आवय बापायक तियात्र आवडनात. अशी परिस्थिती तुमी पयली आसतली. तर हें घरचो कारबार आनी तियात्र कशें कितें तुमी सांबाळलें? म्हणजे भुरगीं ल्हान, पूत ल्हान आसतना? हय, पूत ल्हान आसलो म्हजो घोवापाय आसलो. ही वॉज व्हेरी सपोर्टीव आनी मेड आसली. सो घोवापाय कडेन दवरून वयतालें. आमकां भिरांत दिसनासली. घोवापाय आमच्यान बरो ताजो सांबाळ करतालो. आनी दोगांय तियात्राक वयतात म्हणटरी घराक पाय आहा, पाय ताका सारको राखतलो हें आमकां भिरांत नासली. बाबाक पाय कडेन सोडून वेतालीं आनी आमी दोगांय वेतालीं. पूण म्हजो घरकाराचो म्हाका इतलो सपोर्ट आसा, कितेंय करूं तो केन्नाय ना म्हणना. आनी तो म्हाका आनीक आयडियाज दिता, एशें केल्यार एशें जातलें, तेशें केल्यार. आनी मुखोडेय तो विचारता. आमी कितेंय कोत्ता जाल्यार दोगांय कडेन विचारून कोत्तात आनी दोगांय एकामेकाक सपोर्ट कोत्तात. ना तूं हें कोनाका, तूं ना, हें आमचे मदें जायना. आनी मेन थींग इज आमगेलें कितेंय कोत्ता जाल्यार पयलीं प्रेयर. पयलीं आमी देवा मुखार दवरता आमगे कितें एक प्रोग्राम कितेंय करपा आहा तें. इवन भायर सावन वयता आसतना ब्लेसिंग्स घेता. इवन आमगे बाबा सयत आमी तें शिकयलें. आमी घरांतूय भायर सावन वयता आसतना पायगे ब्लेसिंग घेयल बगर आमी घरांतूय भायर सावन. म्हगे चेडो इस्कला वचो खूंय वचो ब्लेसिंग घेयल बगर घरांतूय भायर वचना आनी रोजार केले बगर घरांतूय भायर. सो वॉट एवर वी डू, फर्स्ट प्लेस वी गिव टू गॉड आनी देवाको घान प्रेयरान दवरून सगळें कोताय आनी देव आमकां आदार दिता. हें सगळें करून बरे भाशेन. जेरोमेया, तुका तुजे आवयची कला दिश्टी पडली, बापायची कला दिश्टी पडली. तांतली पयलींच तुवें खंयची कला तुवें आपणायली? दोगांयची. हा ना 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 स्टायल, लुक्स, दाडा, वॉयसिंग, स्मायल, मामा, एवरीवन सीज दॅट. सगळे म्हणटा हे म्हणून. सो हांव म्हणटा दोगांयनी म्हाका 50-50 दिलां. म्हाका दिसता आमी एक धाकटो क्लिप पळोवया आनी मुखार या. शेण मोरोंक ना म्हणून कशें म्हणले म्हाका येते व्हडले पोट मारू. तूं खुशाल जालें ते जिमी आसा म्हणून.
तुका म्हणत पूण आतां म्हाका राग आयला. तुमच्या चावडच्या उतराक पाळली उताने इतलो व्हडलो त्याग केला. देड वर्स जालें. पण एकूण दीस सरत ना. ताचो त्रास पडला. आता तुम्ही कितें चिंतलां? आयरीन प्रायोगीक तियात्रांनी जायते फावटी तूं न्हेसलां. हय त्या आधी तुवें जायते तियात्र केल्यात, हातूंत दुबाव ना. होय. तरी आसतना ह्या तियात्रांत आनीक आमचे हे आतां कमर्शियल तियात्र चलतात, होय. तातूंत कितें तरी वेगळेपण अशें दिसता तुका? जायतें वेगळेपण दिसता. कला अकॅडमीन शो प्रायोगीक शोआंत आमी कितकोन उबे रावपाचें. लायक कमर्शियल शोज आमी चडशी स्टेज मायकाक वयताय आनी उलयताय. पूण हे तियात्रांनी तुगे डायरेक्शन डिफरंट टायप आसता. फाटल्यान सोन ओ मिन्स मायकू नाक तुका. स्टेज डायरेक्शन कंप्लीटली डिफरंट. तूं फाटल्यान सावन उलय, सायडीन सावन उलय, आंकडेन जावन उलय काय. पूण आमी कमर्शियल कितें मायक घेताय आनी डा 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 डा. पूण हिंगा आमगे सारकें लायक घरां कितकोन तूं आसल्या कितकोन उलयतलें. सोफाचेर बसोन, कोदलाचेर बसोन, लायक इवन ICU बेड नंबर 2 हितून हांव कोदलाचेर बसोन उलयतां डायलॉग एक कडेन स्टार्ट करता आसतना. पूण कमर्शियलीन ते जाल्यार कितें कोतालें डायरेक्ट मायकाचेर वचोन ते डायलॉग मारता आसलेलें. सो मोस्टली तें डिफरंस आसता. बसोन उलोवपा जाता तुका. पूण जेन्ना असले तियात्र तुकाय केन्ना तरी ऑडियन्सान बसून असले तियात्र पळोवंक मेवल्यात, हय तर खंयचो तियात्र बरो लागता? हांव दोनी तियात्र खंयचो बरो आय डोंट वॉन्ट टू दीस हें करपा नाका. दोनी तियात्र बरें. कित्याक हिंत हांव कमर्शियलान चड नाचलां. हे हांव थोडें नाचलां पूण तितून हांव जायत शिंकलां. कितकोन म्हज्यान मायक घेयन आसतना सायडीनूय रावन बसोनूय उलोवन हें हितून शिंकलां. चड शिंकलां थिंगा. थिंग तुका एक शिंकोणेश मेळटा. कला अकॅडमीन शोजान खूंय बसोन उबे रावन. पूण हिंगा आमी कितें कोताय मोस्टली हे शोज आहाय ते आमी मायक घेताय आनी डायरेक्ट डायलॉग शेवटून सोदताय चडशीं. पळय पूण समज आमी प्रायोगीक तियात्रांनी न्हेसता आसतना जे अनुभव आमकां मेवल्यात ते आमी वापरले. हे वापरता आमी ते हिंगा वापरता. तेंच हांव जाणून वय 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 ते आमी हिंगा वापरतात. पूण ताचो जायतो फायदो जाता आनी लोक म्हणटा की बरी भुमिका, बरी कला. वय वय ना ते आमी थिंगा शिंकतात न्हू. थिंगा डायरेक्शन आमकां डायरेक्टर कितकोन स्टेप घेवपा जाय. एक स्टेप घेवन तो डायलॉग घे, मागीर हाटल्यान वचोन दुसरो डायलॉग. सो हिंगा आमी शिंकलें तें हिंग उजा कोत्ताय. कमर्शियल शो आमी उजा कोत्ताय डेफिनेटली. आमी थिंग पड कला अकॅडमी शोजान ते शोजान पड कितें शिंकलोलीं ते हिंग आमी जाय तें उजा केलां. बाबा जेरोमे, तुका तियात्राचो खंयचो भाग बरो लागता? कांतारां, कॉमेडी काय भुमिका करूंक? एक्चुली जेन्ना हांव ल्हान आसलो म्हाका सिंगर ओ हिरो जावंक नाकासलो ओ एनीथींग विलन पासून न्हू. म्हाका कॉमेडियन जावपाक जाय आसलो. कित्याक म्हाका लोकांक हांसोवपाक लायक जातालें धाकटें आसतना. बट हांव नोको देवाचें कितें जालें तें देवान म्हाका सिरियस रोल दिले आनी कांतोरीस केलो. बट सो आय लव कॉमेडी एंड आय वील ऑलवेज लव कॉमेडी. पूण तुका कांतारां म्हणूंक आवडटात आनीक या कांतारां म्हणल्यार बट मुगे एनी टायम आतां म्हाका फ्युचरान कोणें म्हणलें तूं कॉमेडी रोल कोत्ता हांव शुअर कोत्तलो. कॉमेडी म्हाका करूंक जाय, म्हाका करूंकूच जाय. पूण तुका चान्स आसचो ना. गवना आतां तें सगलें देवाचेर आतां. पूण म्हाका जाय. आतां जेन्ना तूं कांतारां म्हणटा चडशीं कांतारां तुजो आवाज आनीक तुजीं कांतारां लोकांक खूब आवडटात आनी लोक बोरींग कांतारां. तुज्या डॅडीचो जायते फावटी उगडास कोत्ता की सिल्वेस्टराचो पूत, सिल्वेस्टरा भशेनूच म्हणटा. म्हणटच हीं कांतारां कोण कंपोज कोत्ता? सगळींच म्हजी दाडा कोत्ता. सिल्वेस्टर वाज ऑल आर कंपोज्ड बाय हिम. सगळींच लिरिक्स ट्युन्स आमी कितें कोत्ता. आतां तो लंडन आसा सो वॉट्सॅपाचेर आमचें डिलींग जाता. हो घाल रे, हें कोड घाल रे थिंगा, तें कोड घाल. आमगे थिंग सेटींग जाता. ते दोगोय म्युजीक घेवन बसताय. आतां कांतार कंपोज केले, इवन सिल्वेस्टर कंपोज केले न्हू. ते दोगोय कीबोर्ड घेवन बसताय. हो कॉर्ड माल्यार केस जातले, हो कॉर्ड माल्यार केस जाता. ते बसून दोगोय म्युजीक कोताय.
आमचे 100% इज अ कोऑर्डिनेशन सारकें वी वील साम ट्विस्ट हांव हाडटा ट्युना केन्ना धाडा सांग म्हाका धाडा तो लायक जालो ना ती पार्ट हांव चेंज कोत्रे मागीर ओके तो म्हणटा ओके आनी मागीर आमकां कोता एक प्रोडक्ट कोता पूण तुवें केन्ना तरी प्रयत्न केला की आपण एकांतर कंपोज करतलो येस इन द फ्युचर कोत्तलोच हांव शिकता हांव जायतें आतां झाडा कडेन शिकता आनी आजून ल्हान हांव जायतीं वर्सां उरल्या हांव कोत्तलो पण हिम्स बी कंपोज केलें तिणें ओन तेगे हिम्स कंपोज केले आणि तो मोठा आणि तेगे मेन फर्स्ट सीडी काडपा हिम्सांची कंपोज बाय हिम तेगे हिम्स कंपोज करून कित्याक तो घराको बसून आपणागे राती कडेन बी हील गो ऑन प्रेजिंग गॉड एंड हिम्स म्हणटालो आनी तेजे तेगे न्यू आयरीन बाय तुजी सारकी आवय आसतना तुजो पूत झिरूळ खंय ना खंय अखंड पावला मारतलो आमी आनीक एक क्लिप पळोवया ओके तुझे पुताक मारेकार एक्सिडेंट जावन आमच्या हॉस्पिटलान हाडल्यार आयज 1 म्हयनो जालो ताची तकली फुटोवन ताच्या मेंदवाक मार लागलो आमचे लागीं करता तितलेय उपाय आमी घेतले आनी घेयत आसात सद्याक ताचे रोगत व्हांवताले तें बंद जालां पूण तो आजुनूय सिंथिदान येवता ताका चिमटो काड ताच्या कानाक तोंड गरम उदक घाल कसलीच कुडा दाखयना असले मनीस चडशे सालवान तांचे जिवीत एका तरकारी पोरी ते आलोना दोलोना एकाच जाग्यार ते आसतना Jane, thank you so much. आज तुझ्या वावराक लागून म्हजो इश्ट लिओ साल्वार थँक यू सो मच फकत तुजो इश्ट आनी म्हजो बाबूच न्हय ताका सोचूंकशें म्हटल्यार हांव तुका मातशी कर्जाची खोला एकूण देव म्हणून सोदता कारण ऑस्ट्रेलिया येवन तुवें म्हाका सोदून काडलें आनी म्हजो फोन नंबर घेवन तूं परत गोंय आयलो म्हाका कोणाक उसले येवंक नाका म्हणून हांव सगळें सोडून ऑस्ट्रेलिया गेलेली पूण तूं म्हाका मागीर तूं वचून परत लंडन आयली म्हजी मम्मीशी त्या दिसाक तुजो नंबर हांव ताका दिवचोच आसलो त्या सादी ताका मारेकार एक्सिडेंट जालो आनी खबर म्हाका कोण तूंच आयरीन बाय खूब ल्हान आसतना तियात्रांनी संदी जायत्या जाणांक जायत्या उण्याक मेवता व्हडलीं जाले म्हणटच जायत्या जाणांक मेवता पूण तुज्या पदराक केन्ना ही संदी मेवली आमच्या ऑडियन्साक 1984 रुजार रॉड्रिगीसाक एक चोड जाल्ले तेगे फुलां आनी कोडे तियात्रांक धाकटी भयण धाकटें फूल जावपाक आनी मारियो मेनेझीस आसोलना वन एक्ट प्ले दॅट वॉज माय फर्स्ट वन एक्ट प्ले चोवपा येयलो आनी तेणें रुजारीक सांगलें आनी रुजारीन म्हाका तेका आनी दोग जाण चेडवांक घालून तेणें सपना तियात केलो कित्याक तो जाण आहलो हो तियात बोर म्हणटा गेलो फुलां आनी कोडे सपना तियात्रां गायले तेणें मागीर म्हाका आनी त्या सपना तियात्रां सगळे लोकांनी म्हाका पयलेच फावट रोखडें मानून घेतलें कांतारूय जावपा एक्टींग ड्रेसींग एवरीथींग लोकांनी रोखडें मानून घेयलें आनी तेणें म्हाका तें सिलेक्ट केलें आनी फुलां आनी कोडे घालें फुलां आनी कोडे वॉज सुपर हिट मोर देन 100 शोज जाले आख्खे गाल्फ भोंवले हांव ते तियात्र दॅट वॉज माय आनी एक सपना तियात्रा पयली पार्ट एक्टींग केलें आनी लोकांनी म्हाका मानून घेयलें पयलेच शोवाचेर माय ड्रेसींग एक्टींग एंड सिंगींग ऑल्सो एंड टील टुडे आयज पुरान लोक म्हाका म्हणटा आमी तुगे तियात्र तुगे ड्रेसींग चोवपा येतालीं म्हण कोण आतां मेळटा तुगे ड्रेसींग वॉज ऑलवेज आनी तुगे पॅटर्न चोवपाक तुगे आयरीन आयज पासून कितले सुमार तियात्र नेसला आसतले आय कॅनॉट कम बाय जायते तियात्र मागीर मोदें ब्रेक पडलो आमी कुवेट गेलीं एज अ फॅमिली सगळीं कुवेट गेलीं आतां पोतून 2 वर्सां जालेलीं आनी 2 रोखडें तियात्र स्टार्ट केलें पोतून तियात्रान नाच पूण कुवेट सयत हांवें जायते तियात्र केले कुवेटूय नाचतालें हांव बाबा तुजो अनुभव हर्षांत आसलो हर्षांत रोडलो सालू फलेराचो तियात्र हांवें कुवेटाच्या शारांत केलेलो when I was 6 years 9 years old and it was a good role and after that हांवें म्हाका प्रोफेशन दॅट वॉज एमेच्योर म्हणजे 2-3 डायलॉगां आतां म्हाका 2012 आय थिंक रायट आफ्टर कमिंग डावन टू गोवा म्हणजे कुवेट सोडून गोंय आयलो तेन्ना म्हाका आमचे कॉमेडियन आंबेन ऑफर दिली
दाडाक आनी मामाक सांगलें ताका युटिलायज कर म्हणून आनी मामान म्हाका कंडिशन घायलेलें स्ट्रिक्ट टील तुजें 10th स्टँडर्ड जावं पासून तूं स्टेजीर पांव दवरचो ना म्हणून ना तेका जायते चायल्ड आर्टिस्ट येताले म्हणे बाबा SSC जाली मागीर तूं तियात्रान नाच So- SSC जाता तो मुझ हाटिला मामा तुही सांगलोले SSC जाल म्हणटा मागीर आमी आंबेक हें सांगलें मिन्स आंबे ऑफर येयली सिल्वेस्टराक हांव तेन्ना गालफाक घाल्लें सिल्वेस्टराक सांगलें बाबा तेकाय घाल कित्याक आतां SSC जाल म्हणटा मागीर आंबेन रोखडे एक्सेप्ट केलें रोखडोच तेका accept केलो हय, आनी offer. मागीर तेजे उपरांत मागीर तो कंटिन्यूस आनी जायते तेका आतां एज येताय तेका ऑफरो पूण हांव एकलो तेका धाडना हो आमकां ही स्मॉल बेबी स्टील फॉर अस अ बेबी फॉर अस आजून आमकां तो दिसता आमगे धाकटो असो भाव सो एकलो आमी तेका आजून हूंय धाडनाय आनी हांव तेका तियात्रां एकलो धाडना इदर सिल्वेस्टर हॅज टू एक्ट ओ माय सेल्फ सिंग आतां हेगे पाद्री तियात्रा पाद्री रोला तेका ऑफर येयली जॅकबाक येयली मारियो मिनेझिसागे येयल्ली बाबा एकलो जाल्यार हांव तेका धाडना कित्याक आय नो माय चायल्ड I feel my son is still small, still a baby for me. So, मामी आनी हांव जायते फावट म्हणटा आतां म्हजी मामी ना न्हू शिवांत जाल्यार अशी म्हाका नाका तियात्र म्हजें ड्रेसींग ती सांबाळटा म्हजी कितें फेर मारूंक जाय तें कोत्ता मामा ना जाल्यार हांव आनी तियात्र नाचो ना फुडारा फुडें ह्या फुडें तुवेंच करचें पडटलें तें हांव जाणा पूण बट आय थिंक आयल नॉट एक्टीव नॉट विथ माय पेरंट्स म्हाका दिसता आनी खंयचो तरी एक खुशालकायेचो खीण सांगशी जावं कुवेटचो जावं गोंयचो जो तुज्या तियात्रा उद्देशी तुज्या जिवितांत तूं खूब खुशाल जालें तेवतून बाब आमी तिगायनी एक ट्रियो म्हणलो आनी ते ट्रियोन म्हाका रुजारीन हाडला म्हूण हांवें कांतारांतल्यान रुजारीक थँक्यू म्हणलें बाबान आंबेक आनी सिल्वेस्टराक हेणें हाडलो मारियो दे वास्कोन सो आमी हो एक तियात्रान तिगायनी आमकां पयले स्टेज माचेर हाडल्यान ते डायरेक्टरांक आमी वाकाणून देवाक आर्गां दिवन ट्रियो म्हणलो दॅट वॉज द बेस्ट थँक्स गिवींग फॉर माय डायरेक्टर्स Egui palcaci ruberamo Godun alla e colega trio Kitles भाव आमचे मातेर मेले थोड्यांनी भाशेक लागून शिव दिले दुस्मानाचे वांगार घेऊन गुडयो ते दोनरे गावी दियाळला झरमया खरेंच तूं कांतारां म्हणटना बरें दिसता पूण तुजें आवडीचें अशें कांतार आमच्या ऑडियन्सांक 2 लायनी म्हणून दाखोवशी आवडीचें ओके आतां हे तियात्रान म्हणटा तें म्हणटा एक लास्ट वर्स मेसी 11 वर्सांचेर बार्सेलोना एक डमींत खेळटालो पेले 10 वर्सांचो आसतना सांतोस क्लबांत तो रिगलोलो रोनाल्डो स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन हातूंत वाडलोलो मारादोना बोका ज्युनियर क्लबांत गोलाचो पावस कुंय कोत्तालो ह्याच पासत फुटबॉलाच्या मोडात ताणी आख्खो संवसार गाजयलो ल्हानतान बरें ट्रेनींग मेवल्यार फुटबॉलाचो आंकडो वाडटलो गोंयांत फुटबॉल ऑफिशियल्स पोस्ट डिक्लेअर केला पूण सरकार आसा न्हिदलोलो गोंयच्या सरकारान असल्यो एकेडमी उक्त्यो केल्यार गोंयचो प्लेयर मेसी रोनाल्डो मारादोना पेले भाशेन टॉप प्लेयर जातलो तुज्या जिवितांत तुवें जायतीं कांतारां म्हणूंक सुरवात केल्या हांव म्हणटा सुरवात कारण आतांच तूं वयर सोदता तरी आसतना तुवें कितले सुमार तियात्र तूं न्हेसलो आसतलो आतां म्हजे 2 years जाता थिंगा म्हाका आनी म्हाका आय हॅव एक्टेड इन ऑलमोस्ट 12 ड्रामाज 12 ड्रामाज येस हातूंतलो तुजो आवडीचो असो खंयचो तियात्र ज्या तियात्रान तुजी भुमिका तुका खूब आवडली म्हणून न्हू पूण रिपोर्टर एंड आय विल ऑलवेज रिमेंबर रिपोर्टर बिकॉज आमी एक क्रॅश केल्ली सारकी वेव्स क्रॅश केल्ले आमी एंड रिपोर्टर आय डोंट नो आय जस्ट हॅव लव टू दॅट शो म्हाका आय लव दॅट शो सारको भुमिका म्हणून न्हू पूण हांव ओपनिंग म्हणटालो स्टार्ट कोत्तालो तो शो सो माय फर्स्ट टायम आय हॅव ओपन शो लायक दॅट वॉज रिपोर्टर एंड इट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड
फॉर माय सिंगींग एंड आय रिमेंबर धाकटो असो 2 सीन आहलो म्हाका थिंगा पूण त्यो 2 सीन आय रिमेंबर लायफ टायम रिपोर्टर. आयरीन बाय फादर नेविलाच्या तियात्रांत तुवें जायती भुमिका हय, केल्या. जायते तेजे तियात्र नाचल्या, चड तियात्र नाचले. एवरी लेंथ हांव तेजे तियात्र नाचतालें. आनी इवन पयलीं हांव तियात्रान स्टार्ट केलें तो लेंथाचे शो काडचे न्हू पयले सयत तेजे गांवांत तो तियात्र करतालो तेन्ना सयत हांव तेजे तियात्र नाचतालेंच. हय, तुवें म्हटलां की घरांतल्यान भायर सरचे पयलीं बेसांव आनी असले धर्मीक संस्कारांक तुमी पाळो दिला. म्हणटच हो धर्मीक तियात्र न्हेसता आसतना तुजे थोडे अनुभव जे तियात्र तुका कशे लागले? म्हज्यान एक सांगूंक जाता, पाद्री आल्ताराचेर रावन देवाचें उतर पडगोडटा पूण आमी तियात्रीस माचयेर रावन देवाक परगोडटा. आमच्या बऱ्या कातारांतल्यान, बरे डायलॉगांतल्यान, बरे एक्टिंगांतल्यान, बरे न्हेसपांतल्यान आमी हे माचयेर आमचे बरे उतरांतल्यान कांतारांतल्यान देवाक परगोटूंक जाय. जेन्ना आमी एक्टींग हो तियात्रान नाचतात तो आमचो लायफ न्हू पूण हो संवसार कितें कोत्ता, ह्या संवसारान कितें जाता तें आमच्या एक्टिंगांतल्यान आमी लोकांक दाखयतात. म्हणटूच आमकां पडून लोकांनी आपलें जिवीत बोलतूंक येता. जसो पाद्री शर्मा सांगतना पाद्रीच्या शर्मांतल्यान लोकांनी आपलें जिवीत बोलतूंक जाता तेच परी आमचे तियात्रिसाचे एक्टिंगांतल्यान जे आमी कितें आमचे माचयेर रावन लोकांक दाखयतात ते बरी लोकांच्यांनी आपलें जिवीत बोलतूंक येता. सो आमकां एक सोयेक दुसऱ्यांक बरी देख दिवंक आमच्या एक्टिंगांतल्यान. सो हांव म्हणटा हें आमकां एक तियात्रिसांक देवान देणें दिलां तें आमी बरे भाशेन उजार करूंक जाय. कितें कितें स्टेजीर दाखोवन दुसऱ्याकूय वायट शिकोवचें न्हय पूण देवान जें आमकां टॅलंट दिला हे टॅलंटा वरवीं आमी दुसऱ्याक बरें कितें तरी दिवन दुसऱ्याच्या जिवितांत बरें तरी कितें हाडूंक हें आमचें टॅलंट आमी उजार करचें. आयरीन बाय घडये हांव नको तरी आसतना घरांतलो कितें वावर कोत्ता आसतना केन्ना केन्नाय तुका आदल्या थोड्या कांतांचो उगडास येता आसतलो आनी तोंडांतल्यान तूं गुणगुणटा आसतलें. आमच्या ऑडियन्सा पासत गुणगुणचें ना? बरें, हांव तुका 2 लायन्यो म्हणून दाखयता. रुजार रॉड्रिगेज फुलां आनी कोडे तियात्रांतलो कांत. व्हडलो भाव येयचोर हांव ताका रावतेली, तूं सिगार ओडटालो म्हूण हांव ताका सांगतेली. मारियो मेनेझीस व्हडलो भाव आनी एलन मार्गांव इलेक्ट्रॉनीक तो धाकटो भाव. सो हेजे तो सिगार ओडटालो आनी तेजे तो कांत केल्लो. 2 महिने आयसीयू बेड नंबर 2 कोमात आसलो. आतां तूं सिटीदान येवन आमी तुका वॉर्डान म्हाका त्या फादराक मेळोंक जाय. सो फादर सदांच म्हजे मागणी करता. फादर आतां तुका मेळोंक येवचो आसा. तशेंच ती नर्सीक म्हाका मेळोंक जाय. ती नर्स म्हजे सदांच सांगाता कशी. Who that nurse? She left with the other doctors. म्हाका वगडास जाय. हांव कोमात आसलो तेन्ना म्हजी मामी म्हज्या कानाशी म्हज्या कानांत कितें तरी सांगता. म्हजो इज टॅलंट. तो सांगतालो हांव ऑस्ट्रेलिया वचून आयलो आनी हांवें ताका सोदून काडलो. आनी ती नर्स म्हज्या कानांत जिन्सा मार सुगीत वचून जाय. डॉक्टर म्हाका दिसता तेच म्हजें चेन म्हणून म्हाका ती नर्स मेळोंक जाय. तुज्या लक्षान कितें तरी हांव जाणा जावंक सोदतालो की तुजे लागीं भासाभास केल्या उपरांत म्हाका अशें दिसलें की तुजें कितें तरी इनोवेशन ह्या तियात्रा वयर आसूंक जाय. म्हणजे आयचो तियात्र तर फुडें मुखार आनीक बरो जातलो जाल्यार तुज्यान ह्या तियात्रा पासत म्हणजे तुजें मन कितें सांगता? आमी कितें कोत्तात आतां हांवें नोटीस केला की आमचे कमर्शियल तियात्रांत डायरेक्शन आमी उजार करिना. म्हणजे आतां पोज आसा, स्टेप्स आसा, 3 स्टेप्स हिंगासून थिंगा ते आमी लायक मामान म्हणलां आमी ते मायक घेतात 3 आमचे 4 मायक रविंद्र भवन आसा वदोत कडेन 3 आसता. ते 3 मायकाचे आमी वचोन हे मायकाचे ना ते मायकाचे वचून उलयता. आय थिंक आतां आमचें टायम येयला दॅट आमी सारकी सिरियस घेवन ते डायरेक्शन वी स्टार्ट एडींग लायक आमचे कला एकेडमी शोवांत आसता तशें. कित्याक इट एड्स अ लॉट ऑफ ब्युटी
आनी म्हाका दिसता डायरेक्शन जोरी तर आयलें मागीर आमकां आनी गोंयकारांक एक्टर्स वील बी इन बॉलिवूडान आमी सारके शायन जातले. आय थिंक डायरेक्शन इज मेन. आमच्या कमर्शियल तियात्रांत चड डायरेक्शन आसना. आतां इरिन्यू गोन्साल्वीस स्पेशली आपले फोकस करून ताणें संदीप कलांगुटकर ताका तो डायरेक्शन करूंक स्पेशल एक 5 ताची प्रॅक्टीस आपयता स्पेशली आमकां डायरेक्शन दिवपाक. इरिन्यू गोन्साल्वीस आतां ताजे सगळे शॉ ताणें यू कॅन सी तुवें पयलां आसतलें स्टेप्स आसा आनी आमकां मागीर संदीप बाब सारको तापयता. तेन्ना आमचे तो खला आमचे आर्टिस्ट भायर पूण लोक जेन्ना तुका बरो वाखाणटा तेन्ना तुका खूब बरें दिसता. होय आर्यन भाई, जे नवे कलाकार जावं नवीं चेडवां पालकाचेर येतात तांकां तुज्या अनुभवांतल्यान एक संदेश? म्हजो संदेश इतलेंच, देवान तुमकां एक टॅलंट दिला. अरे महानंद भाई, जेल में सब है मरे. वायफाय, नेट आसा तुका, सिगरेट्स आसा तुका, लेबल सोरो आसा तुका, टीव्ही आणि कंप्युटरूय आसा तुका. आनी कितें जाय तुका जेलीन? रेप करून बसूंक जाय. बरें मागीर डॅडीक सांगून बेल दिवंक लायता तुका. म्हजो डॅडी जावन आसा व्हडलो मिनिस्टर. शुटक्यान करता तुजें काम, शुटक्यान. ओके, टुमॉरो एट 5 o'clock. ओके ओके, आय सी यू. ओके ओके ओके, डन. कशें आसा तूं? खूब टेन्शनान अशें दिसता. एनी टेन्शन? Yes, Don. Please tell me, I'll try to solve it. Don, म्हजी भयण कितलोच तेंप जालो सिर्वीस ना जावन बेकार आसा. सिर्वीस सोदूंक भोंवता ती. म्हजे भयणीक लागून टेन्शन काडटा हांव. इतलेंच? अरे तूं भियेनाका. जसो पाद्री आल्ताराचेर रावन देवाक परगोडटा, तुमी स्टेजीर रावन तुमच्या कांतारांतल्यान, नेस्पांतल्यान, उतरांतल्यान, एक्टिंगांतल्यान तुमी देवाक दुसऱ्याक दिवचो. जे वरवीं तुमचे स्टोऱ्यो तियात्र दाखयता तेन्ना लोकांन पळोवन आपलें जिवीत बोलदून बरें तरी कितें घेवन वचचें घरा वेताना. खरेंच तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनीक ही थोडी भासाभास करून लोकांक आमी कितें तरी दिवपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता लोकांकूय खूब मानलां आसतलें. प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. सो मच. देवतन बाब. आनी इतल्यानूय ह्या वाज कुटुंबा सांगाताक ही माणकां मोत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. जायते पावट आमी म्हणटा तशें, वायट येता तेंकूय बऱ्याक येता. देवाक जाय जाल्यार ल्हान काडयेचो व्हडलो दोंगर पासून जाता. जिवीत आमचें बरें चलता तेन्ना देवाचो कोण जाय तो उगडास कोत्ता. पूण वायट वेळ येतोच दुकान पडटोच रोखडेच देवाशी धांवता. जॉन रावताचें नांव मुंबय ताचो गांव, जिवीत तो मोजेन जातालो. पांयचे दुडू चोरून आनी सोऱ्याक मोडून इश्टां बारी फोलगां मागतालो. क्रिस्तांव धर्माचो देवस्पोणी नासलो, हॅपी गो लाकी जिवीत म्हणटालो. तो रासपोण कोत्ता म्हूण पायन हिंदुस्तान लिव्हर कंपनीन कामाक